Jiggy Biggy Tara, powered by MCFC Bank. MCC Bank Limited Jiggy Biggy Tara Season 2 Quarter Final Round Composer Round हाच्या नव्या एपिसोडाक तुमकां समेस्तांक मुगाचो स्वागत हांव मागता. मुगाळ वीक्षकांनो, तुम्ही हांगसर जुस्त नवरार येवन पावल्यात अँड ऑफकोर्स तुम्ही हर एका हप्त्यांत राखून आसतात. केदाळा शुक्रार येता, केदाळा भुरगीं आमची हांगसर टीव्ही स्क्रिनाचेर येतात. ती काल हाण येतात, खंयचे परफॉर्मन्स, खंयचे पद, कशें करतात, आमची वर येणारां कितें म्हणटात अँड ऑफकोर्स आनी हो शो कसो मुखारसून व्हरून आसा म्हण पळोवंक तुमी आतुरायन राखून आसात. सो फॉर दॅट थँक यू. वेल हांगसर आनी राखयना आमची वरण राखून आसात झिनाबाय आनी रायनाबाय, तांकां हांव स्वागत मागता. आनी आमची भुरगीं हांगसर कंपोजर रावंडाक येवन पावता आसतना तांची भोगणां कितें, हाव दे फिलींग, ती नर्वस आसात गी वा ती एक्सायटेड आसात गी, तयार ती करनायलान गी, हांगसर कितें जावन आसा, हांगसर वायब चॅक आमी एक करन येवया. सो लेट्स गो टॉक टू द किड्स. भुरग्यां कडेन आमी उलोवन येवया. तर आता कोणाचे पद विंचलें? रोशन क्रास्ताबेडा. ओके, ताचे विशीं इल्लें सांग. तो एक फामाद गिटारिस्ट आनी हें पद मस्ती अल्बमांतलें. ताणें सबार 100 वयर कवळ्यांक ताळो दिला, संगीत दिलां. ओके. आनी तो हर एक म्युजिकल नायट्साक, शोज आनी कलांगणान पळय संगीत दिता. मस्ती मस्ती पद हें मस्ती अल्बमांतलें जावन आसा. कंपोज केलें रोशन बेडा, लिरिसिस्ट नील पेरमंडोर, म्युझिक वनील वेगस आनी सिंगर चैत्र HG. ओके, आज कोणाचे पद विंचलें तुवें? एरिक ओझेरियो. एरिक बाबाचें पद. एरिक बाबा विशीं इल्लें सांगा आमकां. एरिक बाबा विशयांत उलोवचें जाल्यार मस्त आसा, पूण हांव भोव थोडीं उतरां उलोवंक आशेता. एरिक ओझेरियो वा तांकां मोगान एरिक बाब म्हणटात. तांकां संगितान मात न्ही, प्रकृती वयरी मुस्तू मोग. तांणी कोंकणीक मुस्तू वावर दिला आनी मुस्तू पदां कंपोज केल्लीं आहात. ही इज फाउंडर ऑफ मांडसो बँड अँड ऑल्सो एस्टॅब्लिश्ड कलांगण. संगीत, नाच, नटन खंयचेय टॅलंट वा कला जावन दी ते पुरायकी सपोर्ट करतात आनी पुरायकी वेदी दितात. आज हांवें गांवचें पद जावन आसा, तांणी कंपोज केल्लें कळाना. हें तांच्या बायलेन जॉयस ओझेरियोन गायलेलें जावन आसा. ओके, त्या पदा विशीं इल्लें आमकां सांगा. मोगार पडटाना जावनची बदलावण पळोवन एक चेडू कन्फ्यूज जाला आनी विचारता गी अशें घडटा गी मोगान म्हूण ह्या पदांत विचारला. कोणाचें पद विंचलें तुवें? मिकमॅक्स आबान. ओके, तांचे विशीं इल्लें सांग. मिकमॅक्स आबा एक बरो तेणी सीडी सुपर हिट केलात आनी तो बरो गावपी. आतां खंयचें पद विंचलें तुवें? हांवें दुडू पद विंचला. दुडू पदा विशीं इल्लें सांग. ह्या आधुनीक काळार जायत्या लोकांनी दुडवाक विशेष स्थान दिला. दुडू आमच्या जिवितांत गरजेची वस्त, पूण दुडू आमचें जीवन न्ही. मिकमॅक्स आबान सरळ रितीन मनशाक समजूनच्या बरी ह्या पदान वर्णन केलां. PH पिंटो, ताचें सगळें नांव जावन आसा फिलिप हेनरी पिंटो. ताणें 100च्या वयर पदाक लिरिक्स दिवन कंपोज केला. तांतले 6 जावन आसात कोंकणी, मात कन्नडा आनी इंग्लिशी आसात. तो चिकमंगळूर आसो. आनी हांवें विंचलें पद जावन आसा दिसे भुरगेपणाले. भुरग्यां कडेन आमी उलोवन आयल्या. सो वायब कशें आसा म्हण तुमी आमकां तिळसिया. भुरगीं नर्वस दिसतात गी, कॉन्फिडंट दिसतात गी, ह्या सकट तयाराय करनायल्यान गी वा तयाराय कितें गी करनातल्या बरी दिसतात गी. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या प्रकार भुरगीं 120% थंयसर तयाराय करनायल्यान, नो डावट अबावट इट. पूण नर्वसनेस तितलें दिसना म्हूण म्हजी पातयणी. थंयसर भुरग्यांक थंय कितलें कॉन्फिडन्स आसा ताजो इतलें कॉन्फिडन्स म्हाका आयल्यार आय वूड बी व्हेरी व्हेरी फॉर्च्युनेट. वेल मोबायल वीक्षकांनो, तुमकां आनी राखयना, तांचे परफॉर्मन्स पळोवन येवया. उपरांत वरणारा कितें म्हणटात तें आमी आयकून येवया. सो लेट्स गो हॅव अ लूक. हाय लिशा. हाय मॅम. कशें आसाय तूं? बरी आसा. तुमी कशी आसात? हांव बरी आसा. बरें दिसताय तूं. थँक्यू. बरें प्रॅक्टीस करना इल्लें बरें दिसता.
वय कोण आसा तुज्या फाटल्यान थंय कोण गे दिसता म्हाका कोण गोवन पळय इशीन न्ही इशीन कोण तो रोशन बेडा आं हां रोशन बेळा तोच मेळ्ळा मग तुका कंपोजर आज वय देखून घाल्या ताचे फाटल्यान फोटो सामा म्हणना जाल्यार गिटार आतां कुट्टूंक हांव तुका मांड्याक जायत गे आं बरें म्हणाचें हां ओके रोशन क्रास्ता बेळा विशयन कितें सांगचें हांवें म्हजो एक मोगाचो मित्र मस्त ट्युन्स ताणें एकाद की एक उंच ट्युन्स ताणें कंपोज केल्यात तरी सबारांक ताची वळख ना त्या आयले वार ताका माणसोबाणान ताणें संगीताक दिल्ल्या देणगेक कलाकार पुरस्कार दिवन ताका मान केल्लो एक उत्तीम गिटारिस्ट स्वंत ताचे इतल्याक इल्लेशें कांय क्लासीक वचून शिकलो मागीर ताणेंच हांवें विचारलें आसा तूं खंय बेळा तावन कशें तूं गिटार शिकलोय म्हूण ताणें सांगलेलें आसा आपणा इतल्याक इल्लेशें हांव क्लासीक गेल्लो पूण उपरांत आपणा इतल्याक शिकून हांवें ते स्किल्स मास्टर केले म्हणून आतां आज तो एक व्हडलो गिटारिस्ट महान गिटारिस्ट फामाद गिटारिस्ट तो जावन आसा रूट 96 बँड तुमच्या बँडान ती न्ही सिल्वर टोन्स बँडाक तो खेळटा इस्टर्न बँड्सांक तो खेळटा रोशन क्रास्ता बेळा थंय आमी अभिमान पावता आनी आज ताचें एक सोबीत कॉम्पोजिशन सगळ्यांक नाचोवचें दोलोवचें तेलें एक पद घेवन तूं तयार आसाय न्ही गे वय मस्ती करूंक रेडी जाला गे वय आमी हांगा बसून मस्ती गी कुस्ती कालं करता पळयची आतां जायत ओके गो फॉर इट थँक्यू उला ला 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 ले यो उला ला 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 ले उला ला 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 ले यो उला ला 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 ले मस्ती मस्ती हाय रे मस्ती तरनाट पळणार रक्ता मस्ती 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 हाय रे मस्ती वाळत कुडीर मोगा मस्ती उला ला 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 ले यो उला ला 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 ले उला ला 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 ले यो उला ला 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 ले मोगाचे वादळ उठला रे हासून नाचूया यो रे यो मस्तेची मेटा काढूया टेन्शन फ्री जाव्या यो रे यो संतोषान उडोन रे मोगाचें गीत गावूया मस्ती मस्ती हाय रे मस्ती तरनाट पळणार रक्ता मस्ती 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 हाय रे मस्ती वाळत कुडी मोगा मस्ती
तुझी मस्ती बरी जाली. थँक्यू बरें सिंग केलें. थँक्यू मॅम. रोशनाक बरें खुशी जावंक का गे तुझें गायन आयकून? वय जावंक का गे? हां वय शुअर शुअर तुवें तशें सिंग केलें. वय गुड. तशें आसाचें. बरें म्हणाय. थँक्यू. बरें जालें. इल्ली पुरो आसाण इल्लें दिसताली म्हाका एंड जाताना. तुका हें बगलें गे? हां वय पुरो जाताना हां तो थ्रो दिजे बोगणां घालीचे उतरां आयकाचे आमकां न्हय वय म्हणाचें बरें करन रोशनाक थंय आयकाचें. वय पुरो आसाण जाता. तें इल्लें आमी एवॉयड करूंक आसा. तें पुरो आसाण म्हणून कळोवंक ना. हां ओके लायव्ह सिंग करतना पुरो आसाण बगोंक ना. जायत. देखून आनी इल्लो अभ्यास जायचे. ओके बरें सिंग केलें तुवें ना म्हणना. आं आतां स्टार्टींग आसुल्लो ते एनर्जी स्टार्टींग आसली एनर्जी एंड जाताना इल्लें उणें जाल्ल्या बरी भोगलें म्हाका तितल्यांत. जायत. ओके स्टार्टींग मस्ती बरी आसली. लास्ट एंड थर्ड वर्साक एंडाक येताना इल्लेशें पुरो आसाण जाल्ल्या बरें भोगलें. मागीर तूं आयलें फाटीं आयलें. वय बरें जालें. थँक्यू. ऑल द बेस्ट. थँक्यू मॅम. लिशा वय कशें आहलें लिशा ऑडिशनार आतां कशें जालां दिसता गी तुका? ग्राफ वयर वेते आसा लिशाचें. टेन्शन फ्री जावन टेन्शन फ्री जावया म्हणलें आज टेन्शन फ्री जावन तुवें गायन केलें. हर एक पुटी करताय तूं एक मिस्टेक करलें तें ब्रेथ कंट्रोल. ब्रेथ कंट्रोल शिंपी गेलताय न्ही आज करूं नाय तुवें. गुड. ताचे खातीर Thank you, तुका 2 ताळयो जायत गी. तें इम्प्रुवमेंट जालां आनी मुखारी आनी की इल्लेशें एंड जाताना इल्लें ब्रेथलेस जातालें तूं पूण जाल्यार तें शिंपी गेलचें तुवें आज करूं नाय. शाबास तुका. बरें देर वॉज मस्ती इन योर सिंगींग. मस्ती आल्ली. ह्या ल्हान प्रायर तें हाडचें बारीक कश्ट जाल्यार बरें करन तुवें तीं पोखरीपणां तें खंय जायचें त्या उतरांनी तें तूं खेळ्ळाय बरें करून केलां. इल्ले वेरिएशन्स तुजेच घालाय. उतरांय क्लियर आसली. थँक्यू मॅम. शाबास. व्हेरी प्राऊड ऑफ यू. Thank आनी you. की ग्राफ वयरच वसाचें जायत. शिंपी भितर तुराचें. जायत. ओके गुड व्हेरी गुड. थँक्यू. हाय लेनोरा. हॅलो मॅम. कशें आसाय? बरी आसा. तुमी कशी आहात? हांव बरी आसा. आमी बरी आसा. दोगांय विचारलें मो? हय. बरी आसा जायत. तुका बरो कंपोजर मेळ्ळा. रेडी आसाय तूं सिंग करूंक? येस. हां एरिक अंकलाच्या विशांत तो कसो तूं म्हणे उलयला गे ताचे कडेन? ना. उलोव नाय गे? ना. हांवें मस्त ताजे वट ताज्या सोबाणांनी सिंग केलां. बरें एक्सपिरियन्स आसा म्हाका ताजे वट. तो इल्लो जोरय आसा. जोर कितलो आसा तितलोच मोगाळी आसा. मस्त जोर पडल्यात म्हाका. मस्त न्ही मस्त इल्लेशें जोर पडल्यात. ते सुकी करतना सकाळांकी जोर पडटात न्हय. सुकी करन मागीर बरें सिंगर गावपेण जावचें सिंगर जावचें. तशें म्हाका तांचे तावन मस्त शिकोवंक मेळ्ळां. मस्त मोगाळी मनशां अंकल जावं दी आंटी जावं दी म्हाका तांचें सकाळांनी वळखोवचें तांचें धूव म्हण सेकेंड धूव म्हणचें. बरें जाता आयकूंक. तूं आतां बरें करन तुजें गायन परफॉर्म कर. बरें करून सिंग कर. ओके ऑल द बेस्ट. थँक्यू.
जाता म्हज्या जिवान अशी घडता मोगान अशी घडता मोगान कळना कितें हरये घडये जाता म्हज्या जिवान अशी घडता मोगान अशी घडता मोगान कळना वुत्ता पाऊस भायर मळबाक लेगून वोडकोना कोकून खाऊन शाही वाक आंगार कमली कुडकोना वुत्ता पाऊस भायर मळबाक लेगून वोडकोना कोकून खाऊन शाही वाक आंगार कमली कुडकोना त्याई मोदेन तुझे आदे गाळीस फुटला कामान अशी घडता मोगान अशी घडता मोगान कळना कितें हरये घडये जाता म्हज्या जिवान अशी घडता मोगान अशी घडता मोगान कळना पयले बेटी दिश्ट मोजी सोबाय तुजी पियेली मुलाखाती मोठ्यो जाता कातेर कात जियेली पयले बेटी दिश्ट मोजी सोबाय तुजी पियेली मुलाखाती मोठ्यो जाता कातेर कात जियेली आतां लागल्या आशा तुका लेवूंक बुडोवंक मोगान अशी घडता मोगान अशी घडता मोगान कळना कितें हरये घडये जाता म्हज्या जिवान अशी घडता मोगान अशी घडता मोगान कळना लेनोरा येस मॅम कळना
एरिक बाबा विशयांत ह्या पदाच्या कंपोजरा विशयांत कितें सांगू म्हूण म्हाका आतां कळना. म्हजो गुरुत्व म्हणयत ताचे तावन हांव सबार संगती शिकल्यां. शिस्त, पंच्युएलिटी, कशें एक पद सादर करचें, कशें बोगणां उतरां समजून कशें ती बोगणां लोकांक तें पावोवचीं हें सर हांव तांचे तावन शिकलें. सबार कलाकारांक ताच्या मार्गदर्शना खाल सबार जाणांक ताणें अवकाश दिला आनी ताचे वरवीं सबार संगीतकार उब जाल्यात, फामाद जाल्यात. आमकांय दोगांय आमी मुसू तांचे सांगाता गायन केलां. कोंकणी पदांक एक वेगळीच दिशा ताणें दिल्ली म्हणयत. सुरवेर सकळ्यांनी एक्सेप्ट करुना पूण आतां लोकां मोगाळ जाल्यान तीं पदां. हें एक वेगळेंच पद न्ही गे आमचें रेग्युलर ना. म्युजिकी दुसऱ्यांच आसा, उतरांय एकदम डेप्थ आसा आनी ताळोय तसोच आसा. आमच्या रेग्युलर कोंकणी पदां बरीं ना, वेगळींच आसात. हांवें सबार फावटी तांचे लागीं विचारलें आसा, एरिक बाब तुमी कशें विविध तरांची तांणी कॉम्पोजिशन्स केल्यांत, डिफरंट ट्युन्स. म्हळ्यार एक पाका तावन एक कांय ताळ पडना, दुसरें फॉर्मल ट्रेनींग तांणी कांय काणगो ना. त्या दळा अवकाश नातलो. म्युजीक कितें शिकोनात. कशें एरिक बाब तुमी अशें इतली वेरायटी ऑफ कॉम्पोजिशन्स केल्ले म्हूण देखून ताणें म्हणलें आसा हांव नुस्तें पद आयकतलो, गझल्स आयकतलो. ताचे तावन हांव इन्स्पायर जावन हीं पदां म्हाका कंपोज करूंक साध्य जालें म्हूण. देखून तुमकांय सांगचें मुखल्या दिसांनी तुमी आयकया. मे बी समडे तुमी कल्यान तावन इन्स्पायर जावन ट्युन्स कंपोज करूंक रेडी जातल्यात. आतां तुज्या संगिता विशयान सांगचें जाल्यार बरें जालें. थँक्यू. तुजें इनवॉल्वमेंट इन द सॉंग, तुजें एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन्स तें डेस्परेशन आनी तें पुरो दिसून येतालें. इल्लें काय आनी इल्लें फील अडयता आसलें कोण म्हूण जालें. इल्लेशें कालें आनी इल्लें थोडे कडेन मोल्ड जाय जे आहलें थोडे कडेन. बट अदरवायज नीट, वेरी गुड. एक कडेन हांव चिंता सेकेंड पारान दिल्लें रिदम इल्लें तशीन गडबड जाली. बट ओवरऑल वेरी गुड. थँक्यू मॅम. जायत लेनोरा मस्त ग्रोथ दिसता म्हाका. सकट भुरग्यांक तें आमी काले करेक्शन्स दिता तें तुमी बरें करना, एक्सेप्ट करना, ताचे ते वयर काम करन येतात. ते एक भुरग्यांचें इनसन्स आनी बरेंपण म्हणाचें. व्हडान जाल्यार अरे हीं कालें सांगतात म्हणून आमकां केअर करतिनात. पूण भुरगीं आमी सांगलें बरें करन आयकतात. भुरग्यांक सांगाता, भुरग्यांचे पेरंट्स स्पेशली पॉझिटिव्हली आमी दिल्ले कॉमेंट्स पॉझिटिव्हली तीं काण घेतात आनी ताचेर काम करतात. तुमची जर्नी खंय एंड जाता हांगा म्हळ्यार जिगी बिगी तारान खंय एंड जाता म्हाका गोतूना. पूण जाल्यार हांगा तुमी शिकिल्लें तुमच्या मुखल्या संगीताच्या जर्नीक खंडीत जावन हेल्प जातलें म्हूण म्हाका भोगता. सो ऑल द बेस्ट लेनोरा, तुका बरें मागता. थँक्यू मॅम. म्हाकाय कळना कालें म्हणचें म्हणून पोरा सांगलें रायना. बरें कन्सिंग केलें तुवें. थँक्यू तुजें एक्सप्रेशन आनी बरें आसलें. तुजें एक Thank स्टेप you, ma'am. बरो आहलो. तें मोदें कालेंगे घालय ना तुवें. वय. हांव अशें करतना असोसतालो हात तूं पळयलें रायना तूं. हांवें मिस जाल्लें तें हांव हांगा बरोवन आहलें. कालें केलें जाके एक पावटी कर ते स्टेप. तें बरें दिसलें तें. बरें जालें म्हाका सिंगींग. तें रायनान सांगलें सेकेंड वर्सांत म्हाकाय तेन्ना हांवें नोट डावन केलें हांगा. सेकेंड टायमाक येताना ते मुलाखती मोट्यो जाता खातीर का तुजी येली त्या पाठाक येताना इल्लें टायमींग इल्लेशें भोगलें गे तुका. वय. कळ्ळें गे. बरें तुमकांय कळाचें. आमी सांगिल्लें तुमचें तावन कालें सुकी जाल्यात आमी सांगिल्लें तुमकां कळल्यार मस्त बरें. तेदळ तुमकां करेक्शन करूंक जाता. तुमकां आमचे वयर बेजार येना. वय गे. नाजाल्यार हांव खंय सुकूंक गुत्तना ही का उलयतात म्हणटात. तुमकां तें कळाचें केदाळे एका आर्टिस्टाक म्हजें तावन कालें सूक जाल्या आयच्या दिसा तें कळल्यार मुखार तुका वचूंक करेक्शन करूंक आमचे तावन करेक्शन्स काणगोंक इजी जाता. जायत गे. आनी एंडींग वर्ड्स आनी क्लियर आहलें. सस्टेन करणं हें बरें आहलें. बरें आसलें. म्हळ्यार मस्तू आमच्या तावन करेक्शन्स काण गेलां भुरग्यांनी मस्त खुशी जाता. ना जाल्यार पुसून काडटात. आसून तें ताणें म्हणलें आसून तें बरें करून प्रयत्न केला तुमी. बरें जालें जायतें. ऑल द बेस्ट मॅम. थँक्यू मॅम.
भावना रेडी गे वय आम्ही रेडी तुझ्या हातांत आल्ले पयशे काणगोंक दिताय गे ना काला काडले हातांत तुवें तितले आं सिंग करूं कळ्ळें सिंग करूंक पयशे जायचे गे हांगा सांगला गे दायजी वडल्यान सिंग करतना पयशे हाडणेचे म्हणून ना मागीर कळ्ळें पोत तुजें दुडू देखून दुडू हाडून आयलें फाटी येताना म्हाका दिवन वच की जय मिकमॅक्साचें पद न्ही गे वय आयकलां गे दुसरी पदां तांची ना ना कोणें सिलेक्ट केलें तुका हें पद मम्मी मम्मीन ओके बरीं बरीं पदां आसात तांची हांव बसून आयक जायत की ओके मॅम मिकमॅक्स एक व्हडलो म्हळ्यार ऑलरावंडर म्हण येत बरो कंपोजर बरो बरोवपी एक्टर MC करतालो हांव विल्फियाबाच्या पयल्यांच्या शोजांक तो MC करतालो एक विशेष तालंतवंत मनीस पूण बेगीनच आमचे तावन पयस केलो आनी की बरीं बरीं पदां आमकां मेळटी आसली पूण देवाची कशी विंगडच आसली आतां तूं दुडू दिवंक आमकां दिताय वय गे गायताय पद गायताय गे पयशे दिवंक आयलाय पॉल गायता पद गायताय ओके आज पोर फ्लायंग किश दिल्लो आसा की गेला हांवें म्हज्या काळजान दवरला शाबास काळजान दवरलाय गे वय हब्बा म्हाका कितली खुशी जाली म्हजें काळीज खुश जालें थँक्यू आतां आज इदे हांव जैताय जय बरें करून सिंग केल्यार आज आनीक ओके ते फाटल्यान आसा पळय मिकमॅक्स म्हणल्यार कोण म्हूण पळयल्या तुवें एक बेसांव काण गे बेसांव दिया बा म्हूण आसयता गे ओके खंडीत जावन तुजे वयर तावन तो बेसांवान धाडटलो आतां सुरू केरी आंगी दुडू आमी रेडी आसा दुडू काणगो उत्तर पालतेला उपाशी बसत ऐकून असाव दुबली गाय विशी रजवानी भूक थांबली ना तो मनशाक विदेता तो मोडाकी उठेता दुडवा तुझे नाव सदा सादी जा तुका आशिता सगलो गाव दुडवा तुझे नाव सदा सादी जा तुका आशिता सगलो गाव उडाना दुडवाक लागून दुडबोलांचे कष्ट सुकाना देवा तुझ्या पायांक पडता पडणे जाले तांची शर्मा ती आमकां पयस उरतेला दुडतो मनशाक न्हिदेता दुडतो मोड्याकी उठेता दुडवा तुझे नाव
आशिता सगलो गाव. आमका लागून गावात सेटली साबार योजना. योजन सप्त असलेला तू 5,000 योजना. दुडवा तुका राखून असाव आमचेर येवंदी तुझे बेसा. सिद्धांत तुझी पूजा करतेला. जोडतो मनशाक मी देता. जोडतो मोडाकी उठेता. दुडवा तुझे नाव सदा सादी जाव. तुका आशिता सगलो गाव. दुडवा तुझे नाव सदा सादी जाव. तुका आशिता सगलो गाव. देव बरें करूं. लिओना, Yes, तू काय ma'am. देव बरें करूं. Thank you, ma'am. तू कशें शिकलें इतली उतरां पुरा. मम्मी ताव. मम्मी तावन मम्मी खंय आसा तुजी. म्हाका हांगाच तुज्या मम्मीक पळयजे. मम्मीक आपोवंक जाता गे हांगा. वय जाता गे आपोवंक मम्मीक. वय हां, मम्मीक आपय पळया तुज्या. दिसता गे मम्मी आसा येतें. वय. आपय मम्मीक. येद्या ल्हान बाळशाक इतलीं उतरां शिकयजे जाल्यार तुमचो त्रास कितलो आसतलो. आयकता कितें सांगिल्लें तुमी सांगिल्लें. आयकता मॅम आं आयकता. मस्त खुशी जाता. अयल्या धाकटुल्या नेणटुल्या भुरग्यांनी मुखार येजे तुमच्या तल्यानी. तुमी कशें त्या भुरग्याक सहकार दितात शिकयतात. तशेंच मस्त भुरगीं आसात आवयांनी मस्त कश्ट काडटात. पडद्याच्या मुखार भुरगीं मात दिसतात आवया फाटल्यान आसतात. तुमची मिनत दिसना त्या देखून हांवें तुमकां आपयलें. सुलाबायची गजाल न्ही इतलीं उतरां आसात. मिकमॅक्सान बरें कन्न बरयलां. त्याणें बरें कन्न ती सादर केलीं उतरां. तुमकां सलाम मॅम. थँक्यू मॅम. तुमकां हाच्या पयलें आमी आयकलें बरें कन्न सिंग करता तें. अशेंच मुखार व्हरा ताका. बरें कन्न शिकया. शिकयतना आयकता गे न्ही तुमी फोर्सान सिंग करूंचे ताका. आयकता मॅम. आयकता बाय हार्ट करूंचे आनी परा करता मॅम. करता गे मस्त फावटी आयकता दिसता न्हय. वय आयकता. आं बरें करता तें. बरें आसा. जोशल मॅमानी ताका आं. प्रॅक्टीस दिला मॅम. प्रॅक्टीस दिलां गे. वय. कोणीय प्रॅक्टीस दिल्यार ते स्टेजीर येवन भुरग्यांनी सिंग करचें तितलें सुलाबायचें न्हय. विथ द एक्सप्रेशन. गॉड ब्लेस यू. भारी बरें जालें न्हय सिंग केल्लें तुवें. थँक्यू मॅम. बरें जालें. आतां किशू काल जान दवरलंय मो. वय आतां आनी 2 किशू दिजे गे तुका. वय. कितले जाले. 4. 4 जाले. आतां काळजान जागो आसा गे तुज्या. वय आं दवरो. वय. सांबाळून दवरो. ओके मॅम. काळजान मस्त जागो करून दवर. मस्त किशू दिवंक आतां न्ही. ओके मॅम. ओके. ऑल द बेस्ट. थँक्यू मॅम. इतल्या ल्हान फ्रायर तें तुवें एक्सप्रेस करचें तें फाटल्यान मिकमॅक्स माम आसलो तो कुशेन स्मायल करना आसलो थ्रू आवट तूं पोद म्हणटाना. तेत गे आमी पळयलें तुका दिसना मू. ना. तूं आमकां पळोवन आसलें आमी स्मायल करना आसल्या न्ही. बरें जालें. कशें पुरो एक्शन्स करताय म्हाका समजना. म्हळ्यार तें फेशियल एक्सप्रेशन येता तें खाली घाम देंवन म्हणटाना मुजोय घाम देंवलो हांगा तुजें तोंड पळोवन. दमडी उराना आनी कशें त्या उतरांक कशें एक्सप्रेस करीचे शब्द तें तूं ह्या ल्हान प्रायर्स करनासाय. तुका संगीतान न्हीज जावन बरो फुडार आसा. थँक्यू मॅम. सबारां तुका प्रोत्साह दितलीं तुका कुमक करतलीं. तुजी म्युजीक टिचर आसा तुजे पेरंट्स आसात. बरें करून अभ्यास करून तांकां आयक आनी एक वर्तें सिंगर जा. जायत गे जाताय तूं खंडीत जाताय. थँक्यू मॅम. ओके. आनी मस्त दुडू जमोवन आमकां दिताय. जायत गे जायत गे. ओके ओके. गुड लिओना. व्हेरी गुड. मॅम. हाय टियारा.
हाय मॅम नर्वस ना इल्ले इल्ले नाका गरज ना रिलॅक्स गिव युअर बेस्ट परफॉर्मन्स Okay. जायत गे बरो कंपोजर तुका मेळ्ळा PH पिंटो न्ही गे वय एक उत्तम कंपोजर बऱ्यांतली बरी पदां ताणें कंपोज केल्यांत आदल्या सेकंड रावंडार जुरामेंत म्हणलें एक पद एकल्यान गायलें आनी आज तूं दिसते भुरग्यापणालें आनी एक भोव सोबीत पद PH पिंटो एक वर्तो म्युजिशियन कंपोजर एक कॉफी प्लांटर वरतें तो लॉयरी जावन आसलो अशें आसतना आनी मस्त म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स तो खेळटालो तांणी आमकां इतली सुबीत कॉम्पोजिशन्स दिल्यांत आमकां आमी भोव चड अभिमान पावता तांचे तें आनी आज तूं दिसते भुरग्यापणाले पद गावंक येता एक बरें पद आमकांय भुरग्यापणाल्या दिसाचे उडास हाडयताय गे तुज्या सिंगिंगांत वय ओके रेडी कांय नर्वस जायनाका बरें एक उस्वास काण गे पळय बिंदास जायत की या बरें कन्न घरांत तूं म्हणटाय पळय कशें अभ्यास करतना तुज्या मम्मी डॅडी मुखार तशेंच म्हण जायत की ओके थँक्यू मॅम दिसते भुरग्यापणाले चिंतान बिस्तात दोळे नेणट्यापणाले दिस बांगराळे खंय ते उबून गेले दिसते भुरग्यापणाले चिंतान बिस्तात दोळे नेणट्यापणाले दिस बांगराळे खंय ते उबून गेले लहान असताना आमच्या पैमायच्या कोपात खेळून राग आणि मोग आम्ही घडीन घडी करून लहान असता आम्ही आमच्या पैमायच्या कोपात खेळून राग आणि मोग आम्ही घडीन घडी करून नेणतीर सुपना नियाळ सदा सांगती जाल्याव आसून नेणतीर सुपना नियाळ सदा सांगती जाल्याव
कितलो तुवें तीच दावून पाय माय आमची आज गेल्यात आमकां सांडून नश्तो हो संवसार आदातून आपूण एक सूर्य उरल्याव आजून नश्तो हो संवसार आदातून आपूण एक सूर्य उरल्याव आजून दिसते भुरग्यापणाले चिंताना दिसतात दोळे नेणट्यापणाले दिस पांघराळे थंय ते योगून गेले ला 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 थंय ते योगून गेले. ते बरें करूं. टियारा येस मॅम. हें एक म्हज्या मोगाचें पद बरें करून सिंग केलें तुवें. थँक्यू मॅम. तुका कशें जालें? बरें जालें. बरें जालें गे. हय. आनी इल्लेशें एक्सप्रेशन आनी परत जाय आसलें म्हण कांय बोगलें गे तुका? हय. वय गे घालयत आसलें मात्र हाचे वयर तुवें काम केलें थोडे वेरिएशन्स तुवें घाल्यात वय मू वय मॅम. इल्ले नोवेंत थोड्या कडेन बरें बरें आहलें कांय पाड जावं ना तुवें घाल्लें बरें केलें. सेकेंड वर्स सेकेंड टायम इल्लेशें फ्लॅट भोगलें म्हाका वेगिन्स जावून म्हणटाना ते इल्लें पिच आवट जाली आनी फस्ट वर्सान ती ल्हान आसता आमी ल्हान आसता ल्हान आसता आमी ओके म्हणूंक जाता तशें ल्हान आसता म्हणून बरें जालें जायतें. थँक्यू. एक्सप्रेशन आनीक इल्लेशें गरज आसली घालयत आसलें मात्र कांय पाड जावं ना बरें जालें. थँक्यू मॅम. टियारा येस मॅम. सुबीत जालें. थँक्यू. ह्या पदाक कहलें स्वीटनेस जाय जें पळय तें असलें तुज्या संगितांत. स्वीट आसा तुजो ताळो. आज सायड नर्वसी नातलें मायन्यूट वेरिएशन्स ताणें सांगले बारी सुबीत आले बरें आयले. थँक्यू मॅम. आनी डान्स स्टेप्स आनी पुरा केले तुवें. स्टेज बरी वापरली तुवें इशीन तिशीन गेलें. दुसऱ्या भुरग्यांनी पळोवन शिकाचें एकच कडेन रावचें न्ही. बरें आसलें नीट आसलें. ताणें सांगलें बरी ल्हान आसता आमी म्हाका तें कालेंगी गडबड दिसली म्हाका त्या ट्युनांत आनी एंड जाताना इल्लें ब्रेथलेस जातालें न्ही गे. वय मॅम. आनी एक बीट गी दोन बीट तें सस्टेन गरज आसलो एंड केलें कंप्लीट केलें खेळून करून आजून वर्ड उतार कंप्लीट केलें बट इल्लेशें सस्टेन थंय जाय जें आसलें. मागीर जाणटी जालें हांव चिंता ते नोट्स तुवें सामा कॅच करूं नये जायत की जाणटी जालें हांव आजून नेणटी रे सोपणां नियाळ जाणटी जालें हांव आजून ते म्हाका नोट्सांचे इल्ले म्हळ्यार ओरिजिनल आनी तावन तुजें तें इल्लेशें डिफरन्स भोगलें म्हाका. अदरवायज नीट परफॉर्मन्स बरें जालें. सुबीत दिसताय बरें करून गावचें प्रयत्न तुवें केलें म्हाका बरें जालें. वेल मोगाळ वीक्षकांनो हांगासर कंपोजर रावंड अखेर जाला. कसो आसलो आमचो कंपोजर रावंड खंडीत जावन आमकां तिळसिया. भुरग्यांचे एक्सपिरियन्स कशें आसलें तुमी दोळसो पळयला. मोरणारांनी कितें सांगलां तें तुमी आयकलां आनी पळयलां. हांगासर ह्या रावंडाची विशेशता कितें गी म्हळ्यार आमी भुरग्यांक येदोळ पर्यंत हाच्या आदल्या रावंडा पर्यंत भुरग्यांक ती एक लिबर्टी आसलें तांची पदां विंचूंक. हांगासर आमी स्पेसिफिकली तांकां सांगलें ह्याच कंपोजराची तुमी पदां विंचूंक आसात म्हणून. आनी हांगासर तांणी बऱ्यान हो अवकाश गळसिला. And they have made it challenging even for themselves. So they have challenged themselves to give the best right here at the or in the composer round. Well, मोगाळ वीक्षकांनो विशेषतः हांवें तुमकां सांगलें आनी की हांगासर हांव मुखार सूंक आशेतां भुरग्यांनी हांगासर मस्त वावंट काडला ह्या रावंडा खातीर.
जावंक पुरो पोदा विंशांत जावंक पुरो कंपोजरांक कंपोजरां सांगता तांणी संपर्क हांगासर मुखारसून व्हरूंक तांणी संपर्क केला कंपोजरांक आनी कंपोजरांनी तांकां मस्त बॅकअप दिला तांकां मस्त बऱ्यांतले बरें तांकां सपोर्ट तांकां दिला लिरिसिस्ट जावन दी कंपोजर जावन दी तांणी तांकां पदां दिल्यांत तांकां लिरिक्स दिल्यांत तांकां ट्रॅक्स दिल्यांत आनी भुरग्यांनी हो संपर्क बांदून हाडला भुरग्यांनी तांच्या मालगाड्यांनी आनी दिस इज समथींग वी आर व्हेरी व्हेरी हॅपी अबाउट वेल हांगासर कंपोजरांक आमी देव बरें करूं म्हणटा लिरिसिस्टांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या भुरग्यांक तुमी फाटीं दिल्ल्याक आनी ह्या परिणांत आमी खंडीत जावन भुरगीं मात्र न्हय आमी मस्त आमकां शिकोवंक अवकाश मेळ्ळा आनी आमच्या वर येणाऱ्यांनी बऱ्यांतले बऱ्यांनी वरोवणी दिला वेल हांगासर मोगाळ वीक्षकान आमी एका हंताक येवन पावल्या खंयसर कंपोजर रावंड अखेर जाला आनी अखेर जाता आसतना खंयचोय रावंड ऑफकोर्स एलिमिनेशन आसतात दॅट्स नॉट समथींग वी कॅन अवॉयड सो मुखल्या रावंडाक कोण वचून पावतात कोणाक हांगासर उत्तीर्ण जावंक अवकाश मेळोना आनी खंडीत जवळ पर्यंत तुमी फीडबॅक पळयल्या प्रमाणे तुमकां एक अंदाज आसूंक पुरो कोण थंयसर उत्तीर्ण जातात कोण थंयसर उत्तीर्ण जायनात म्हणून सो पयल्यान पयले आमी हांगासर एपिसोड अखेर करच्या आदी कोण थंयसर मुखल्या रावंडाक उत्तीर्ण जातात म्हूण आमी पळोवन येवया हर एका कॉम्पिटिशनांत अप्स एंड डाउन्स खंडीत जावन आसतात जवळच तुमी पळयलां आमची भुरगीं ऑडिशन्स जावन थंयसर मुखार पावली आनी थंयसर ऑफकोर्स फिल्टर जावन आमची भोव तालंतवंत भुरगीं सक्कट भुरगीं आमची तालंतवंत पूण अमांग दॅट ऑफकोर्स थोडीं भुरगीं मुखार वचूंक तांकां जालें ना उत्तीर्ण जालीं नात पूण हांगासर साबार भुरगीं क्वॉर्टर फायनल रावंडा म्हणसर येवन पावलीं आनी जे खंयची आमची भुरगीं मुखल्या रावंडाक वचून पावोवंक तांकां जालें ना तुमी दया करून बेजार पावो नाका टेक दीस एज अ लर्निंग मोमेंट आनी ऑफकोर्स असले मोमेंट्स असल्यो घडी आमकां शिकोवंक खंडीत जावन एक आमकां अवकाश जाता खंयसर आमकां लायफांत चॅलेंजीस आसतातच सो ते आमी चॅलेंजीस कशे आमी काण घेता आनी ते हर्डल्स आमी कशे उतरून मुखार वता दॅट इज समथींग दॅट वील गिव अस लायफ लेसन्स मोगाळ वीक्षकांनो आमच्या वर येणाऱ्यांक पयल्यान पयलें देव बरें करूं कित्याक म्हळ्यार हांगासर हें काम भोव कठीणायेचें आनी तांणी भोव अपुरबायेन हांगासर हें काम तांणी मुखारसून व्हेलां देखून तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या भुरग्यांच्या मालगाड्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा हांगासर मुखल्या रावंडांत आमी कितें हाडटा तुमच्या खातीर मोगाळ वीक्षकांनो म्हूण पळोवंक तुमी अतुरायेन राखून आसात फॉर शुअर हांगासर तुमची आनी आमची मुलाकात येवच्या शुक्रारा जस्ट 9 वरार आनी जे कंटेस्टंट्स मुखल्या रावंडाक वचून पावलांत तांकां आमी ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी की तुमी तयाराय करा सो मेक शुअर यू कम well prepared. The challenge here is the competition is getting tough. हांगासर मुखार वता आसतना you need to give your best, so all the very best. आमची तुमची मुलाकात येवच्या शुक्रारा जुस्त 9 वरार. त्या पर्यंत मग आसून दिना मनोरंजन खातीर पळयत रावा दायजी वर्ल्ड टीव्ही 24/7.